Your safety is our priority. Protomake, technology and innovation experts from Coimbatore, manufactures in-face shields to hospitals, healthcare workers and other vendors. We also deal in other protective equipments, especially face mask along with mask strap for comfort wearing. Only ₹50 per piece, minimum quantity 1000 pieces. We promise to shield your health. To order now, call on 9975621170. नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. परिस्थिती हाल्ल्या मुख्यमंत्र्यान मागलो केंद्राचो आधार. लॉकडावनाचे फुडें कशें कितें प्रधानमंत्र्याची व्हीसी. राज्यांक हुस्को अर्थीक मायग्रंट प्रवासी येरादारीचो उद्देगांक स्टिम्युलस पॅकेजींचो. लॉकडावनात जर्जर जाल्ले अर्थवेवस्थेक जाग्यार हाडूंक मायनिंग सुरू करात. मायनिंग बेल्टांतले सरपंच पावले राज्यपाला मेरेन लक्ष घालता म्हणून राज्यपालाचें उतर. आंग्रिया कर्णिकाचेर मुंबय आडकल्ले गोंयकार तारवडी निमाणे सुटले. आंग्रिया 16 चोरला हॉटेलांत क्वॉरंटीन. कर्णिका वेले फाल्यां मेकळे. भायल्या गोंयकारांक हाडपी बसवाले क्वॉरंटीनाक विटले. देशांत 14 सुवातींनी मंगळारा सावन रेल्वे सेवा परत सुरू. मडगांव दिल्ली, दिल्ली मडगांव रेल्वेचोय आस्पाव. गोंया सावन जम्मू काश्मीराक सुटली तिसरी श्रमिक स्पेशल ट्रेन. मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत ओपीडी सुरू. हॉस्पिटल तयार जावचेंच आसा. आतां मेरेन कोविड टेस्टिंगा सयत 26 ओपीडी सुरू. दक्षिणेंतल्यांक तातले तातूंत थाका. दर्याक डेमायत सुकती. मुरगांवा हॉलांत अकस्मात पडली हिसबा भायर राबण. लॉकडावनात एजंट गायब. राशींनी टनांनी नुस्तें कसून इबाड. मेळटा तांणी फुकट उखल्लें. आनी कोरगांवा भायड वाड्यार गवेरेड्यांचो शेतांनी धुडगूस. 40-50 लाखांचें लुकसाण. शेतकारांचो अदमास. सरकारा कडेन मागतात लुकसाण भरपाय. परिस्थिती हाल्ल्या. जीएसटी वॅट पडला. टुरिझम ना. केंद्राच्या कानार घालून आधार मागला. मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो. प्रधानमंत्री मोदीची मुख्यमंत्र्या बरोबर व्हीसी जाली. रेड, ऑरेंज, ग्रीन झोनाची संकल्पना थोड्या राज्यांक मानवल्ली ना. आंतरराज्य प्रवासी येरादारीचो मायग्रंटांचोय राज्यांक हुस्को. प्रधानमंत्री हायजीन सांबाळून अर्थीक गतिविधींक नेट दिवपाचेर उलयला. उद्देग वेवसाय रावल्यात केंद्राचे स्टिम्युलस आनी पॅकेजीक. राज्याची आर्थिक परिस्थिती सध्या तशी आम्ही बिकट परिस्थितीन वता. कारण राज्याचे जीएसटी कलेक्शन आणि बाकीचे वॅट कलेक्शन हे सगळे जर पळयत जाल्यार खरोखरूच तशी आमचेर आणि बाकीची टुरिझम इंडस्ट्री ह्या सगळ्याचो परिणाम राज्याच्या तिजोरीचेर जाला. ऑफकोर्स जशें बाकीच्या राज्यांनी जाला तशें आमच्याय राज्यांत जाला. आम्ही केंद्राक त्या संदर्भातले व्यवस्थित रित्या ब्रीफ डिटेलन लेटर जे आसा हे लेटर तांकां आणि हेल्प मागला यांच्याकडे पॅकेज. आम्ही आमची स्थिती कळयली आणि हेल्पूय जो आसा पयलीं हो केंद्र सरकारा कडल्यान मागलेलो आसा. प्रधानमंत्री मोदीची सगळ्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर सांजे व्हीसी जाली. लॉकडावनातली राज्यांकडेन ताची 5वी व्हीसी. कळटा ते प्रमाण रेड, ऑरेंज, ग्रीन झोनाची संकल्पना थोड्या राज्यांक मानवली ना. आंतरराज्य प्रवासी येरादारीचो तशेंच मायग्रंटांचोय राज्यांक हुस्को. प्रधानमंत्री हायजिनाची खबरदारी घेवन अर्थीक गतिविधींक नेट दिवपाचेर उलयला. म्हणजे ठरावीक झोन सोडल्यार 17 माया उपरांत लॉकडावन आनीक सदळ. राज्य आणि उद्देग व्यवसाय रावल्यात केंद्राची स्टिम्युलस आणि पॅकेजीक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मायनिंग बंदीन गोंयची अर्थवेवस्था जाम. लॉकडावनात आनीक जर्जर. उपाय मायनिंग. तें एकदांचें सुरू करून अर्थवेवस्था चालीक लायात म्हूण मायनिंग बेल्टांतल्या पंचायतींचोय आतां सरकाराचेर दबाव. सरपंचाचें शिष्टमंडळ राज्यपाल सत्यपाल मलिकाक मेळ्ळें. विशय केंद्रा कडेन लावन धरता. कायद्यांत दुरुस्ती करूं येता काय पळयता म्हणून राज्यपालान खंय उतर दिलां. मायनिंग कॉर्पोरेशन करून मायनिंग सुरू करात म्हूण गोवा फावंडेशन मागता.
लोकांची तशी मागणी आसा म्हूण गोवा फावंडेशनान दावोय केला. मात लोकांनी वेचून दिल्ले मायनींग वाठारांतले लोकप्रतिनिधी म्हणटा गोवा फावंडेशन दिशाभूल करता. लोकांक बेगीन मायनींग सुरू जाल्ली जाय. थळावे लोकप्रतिनिधी लोकांचो खरो आवाज. गोवा फावंडेशन मात मायनींग बंदीचे खापर सरकाराचेर फोडून मेकळो. 2 वर्सां आदी आमी डिमांड केला सरकाराक की गोवा मायनिंग ऑफ मिनरल कॉर्पोरेशन सुरू करा म्हणून. पण त्या मायनिंग आता सुरू करपाची तशें आता ते म्हणटा पावसाचे उपर जाता तशें जातलें जावचें ना ते इल्ले इजिले ते. पण ते आता सरकार कितें म्हणटा, सरकार म्हणटा तो मायनिंग कंपनी सुरू करूंक जाय म्हणून. ते आमकां एक्सेप्ट ना न्हू. तर कोणे तरी फाटीं दवरला मायनिंग? गोंय सरकार. गोंयची अर्थवेवस्था मायनींग बंदीक लागून आदींच जाम. तातूंत कोविड-19 लागून पर्यटन वेवसायूय बुडलो. गांवांतलो चडसो लोक बेकार आनी बेकारीक लागून गरिबी वाडटा म्हूण मायनींग बेल्टांतल्या सरपंचांच्या शिष्टमंडळान मायनिंगाचो विशय राज्यपाला मेरेन व्हेलो. मायनींग परत बेगीन सुरू करूंक लक्ष घालात म्हूण तांणी राज्यपाला कडेन मागला. आनी गव्हर्नर साहेबान आमकां पॉझिटिव्हली सांगलां की आपूण कितें तरी प्रयत्न करून सेंट्रलाकसून तुमचें काम करपाचो प्रयत्न करता. आनी आमकां होप आसा की इल्ले आतां पॉझिटिव्ह जायत येयला आनी मायनींग स्टार्ट जावपाचे वाटेर आसा. बेकारी वाडत आसा त्या कारणान गरिबी वाडटा आनी तेज्या पासून आमकां खूब त्रास जाल्ले आसा. आमकां शिक्षणाक भुरग्यांक प्रॉब्लेम जाता. परत ज्यो बाकीच्यो साधन सुविधा आसा त्यो बंद जाल्ल्यो आसा. तेन्ना आमी राज्यपाल साहेबाक रिक्वेस्ट केल्या की आमच्यो मायनींग गोंयच्यो बेगीच्या बेगीन चालू करच्यो अशी कळकळीची विनंती तांकां केल्ली आसा आमी. सरपंचांच्या शिष्टमंडळान राज्यपालाक निवेदन दिलां. आमी आयज जे कितें सांगतात तो लोकांचो खरो आवाज. आतां मेरेन गोवा फावंडेशनान चुकीची म्हायती दिल्या. ताणें दिल्ली म्हायती कुशीक दवरून लोकांचे हिताचे नदरेन विचार करचो. मायनींग सुरू करून लोकांक थाकाय दिवची म्हूण शिष्टमंडळान राज्यपालाक सांगलां. मायनींग बंदीक लागून लोकांचे हाल जाल्यात. गोंय सरकार मायनींग सुरू करूंक यत्न करता. मात गोवा फावंडेशन आडमेळी हाडटा म्हूण तांणी राज्यपालाच्या कानार घातले. फाटल्या 8 वर्सां सावन मायनींग बंद. लोकांचे सामकेच हाल. मायनींग एक्टिविटी सुरू जाल्यार बेकारीचो विशय जाग्यार पडटलो. गव्हर्नरा कडेन गेल्ले की ज्यो मायनींग लिजीस आहा त्यो खंय तरी रिझर्व करून तांकां रिन्युअल करून दिवच्यो आनी तांची जी मायन्स एक्टिविटी ती जशी आतां फ्लो जाता त्याच भशेन त्यो कंटिन्यू चालू रावची. हेच आमी लोकां वतीन म्हणजे आमचे पंचायती वतीन किंवा गांवचे वतीन आमी सांगपाक गेले की जे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट उरला ते खंय तरी एम्प्लॉय जावचो आनी आमकां ह्या वाठारांनी आमकां खंय तरी थाकाय मेळची. हेच आमी गव्हर्नरा कडेन रिक्वेस्ट करपाक गेले आनी आमी रिक्वेस्ट केला की जे कितें मायन्स वाठार आहा त्या हितून एम्प्लॉयमेंट खूब यूथ अनएम्प्लॉय आहा आनी तांकां 100% थंय एम्प्लॉय मेळपा जाय हेंय तेंच्यांनी लक्ष घालचें म्हूण आमी रिक्वेस्ट केला. विशय केंद्रा कडेन व्हरता. कायद्यांत कितें दुरुस्ती करूं येता तेंय पळयता म्हूण राज्यपाल सत्यपाल मलिकान सरपंचांच्या शिष्टमंडळाक सांगलां. गव्हर्नराचो आमचो इतलोच रिक्वेस्ट आसा गव्हर्मेंटा कडेन आनी गव्हर्नरा कडेन जे टेम्पररी मायनींग जे आयचे दिसाक चलता म्हयन्या खातीर चलतले 3 म्हयन्या खातीर चलतले ते कंटिन्यू दवरपाचो आनी कंटिन्यू करून दिवपाचें. आनी आमकां हेतूंतल्यान एक जी गोंयची इकॉनॉमी साल्वार जावपा तशीच मेजर आमची आमी आज झगडटा रडटा ते आमची म्हणल्यार आमच्या वाठारांतल्या लोकांचे खंय तरी सर्वायवल जावचें म्हणून गेल्ले. आनी गव्हर्नरान जो हें दाखयलो तो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आमकां बरो दिल्लो आसा आनी जाता तितले बेगीन आपुणूय आपले वाटेन प्रयत्न करून स्टेट गव्हर्मेंटाचे प्रयत्न चालूच आसा. तशेंच आपल्या सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आपूण पर्सनली प्रयत्न करून स्टेट गव्हर्मेंटा बरोबर रावन बेगींतल्या बेगीन हाचे तोडगो काडून दिवपाचें ताणें आमकां एक आश्वासन दिल्लें आसा. अशें गव्हर्नरूय तसोच म्हणटालो एमेंडमेंट करून म्हणल्यार एबोल्युशन एक्ट एमेंड करून 2037 म्हणल्यार करून दिवन बेगींतल्या बेगीन जातलें. केंद्रान ताका रिस्पॉन्स तसो येयला पॉझिटिव्ह? आपूण केंद्रा कडेन उलयता आनी करून घेता म्हणटा. गोंयची मायनींग सुरू करपा खातीर सरकारी पावंड्यार यत्न चल्ला. कोविड-19च्या धपक्यांतल्यान गोंयाक मायनिंगूच सांबाळटले म्हूण तज्ञांचें मत. तातूंत बारीक सारीक धंदे बंद आशिल्ल्यान गांवांतल्या लोकांचे सामकेच हाल. मायनींग बेगीन सुरू जायत जाल्यार लोकांक तशेंच सरकाराकूय मोठी थाकाय मेळटली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आंग्रिया कर्णिका क्रुजांचेर मुंबय आडकल्ले गोंयकार तारवटी निमाणे सुटले. आंग्रिया वयले 16 जाण खंय गोंयचे शिमेर चोर्ला एका हॉटेलांत क्वॉरंटीन जाल्यात. कर्णिका वयले 86 खंय फाल्यां मुंबय बंदरार देंवतले. क्वॉरंटिनाच्या खर्चा वयल्यान घोडें अडिल्लें. मजगतीं भायल्यान गोंयकारांक हाडपी बसीच्या ड्रायव्हर कंडक्टरांक 14 दीस क्वॉरंटीन सक्ती म्हणून ते विटल्यात. चोरयांतल्या खंय शिमो उक्त्यो बसवाल्यांक क्वॉरंटीन. What is this Vande Bharat? Who they are bringing this mission?
आणि नॉट इवन वन फ्लाइट इज कमिंग टू गोवा. लंडन सावन 10-15 फ्लाइट आहे. बट तारोट्यांक एक कडेन 2000 आहे इन साउथहॅम्प्टन. ते इंडियन हाय कमिशनराक इन टच आहे. तांकां एक देखो सीट मेळना. जे सेकंड फेजीक पडे 118 फ्लाइट्स आहाय. वंदे भारत nothing to Goa. Goa government, Goa airport doesn't exist. Goa government जाय तेन्ना मुटा MPT is all by itself alone आणि जाय तेन्ना ते दोगोय भाई भाई म्हणून काम करता. सो ही SOP has been done together with the Goa government आणि हितून आता total confusion आहा because now also it talks about the state health authorities paid quarantine करपाक. So as clarification आमकां मेळना. Why don't you bring this vessel 7 Seas Voyager to MPT port to disembark the 71 Goans to avoid all what had happened on the Marella Discovery? So 86 गोंयकार कार्निका वयले येतले. As we talk, दिल्लीचे बी भुरगे देंवताय म्हणून सांगिलां आनी हे भुरग्यांक ऑलरेडी रेडी रावाय म्हणून सांगिलां. बॅग बी पॅक कोन्न कित्याक they are going to leave tomorrow and they have to leave tomorrow because 12th tomorrow फाल बाय सोल जाल्यार ते 13th morning पावतले. Bus driver has to go back and reach to Maharashtra by 14. The pass expires by 14. So based on that, they have been told to pack everything and be ready. So this is about Karnika and Angria and Marella. Now one more point which we would like to bring to the notice of everyone, which is already there. आज वो आखो figure गोंयकारान याद दवरपाचो तारवट्यांनी न्हू. और टोटल 7,500 गोंयकारांक और 2,500 रुपीज क्वारंटाइन पेड और 2,500 रुपीज कोण गायलो तकलेंत. इतले मजगती तामिळनाडू कल्लापुरान मायग्रंटाक सोडूंक बेंगळूर सावन गोंयकारांक हाडपी ओंकार ट्रॅव्हल्सवालोय क्वॉरंटीन. भायल्यान यो वच करपी भाजयेच्या ट्रकवाल्यांक क्वॉरंटीन करना आपल्याक कित्याक काय म्हूण ताचो प्रश्न. क्वॉरंटीन करूं नाका आनी ट्रिपी मारूंक दिवच्यो म्हूण ताचो आर्ग्युमेंट. आता खंय वतले 14 दीस वचपाक शकता ना खंयच ना. दुसरी ट्रीप बाबा हांव तेंचे कडेन इश्यू केलो भाजी घेवन येता पळय न्हू तांकां आयज येता ते फाल्यां वयता येता वयता येता वयता. आमचे 2 म्हयने जालो आमचो धंदो ठप्प जाल्लो आसा. देवाचे कृपेन आतां कलेक्टर खंय आसूं हे सरकारी माध्यमांतल्यान आमकां एक ट्रीप खंय तरी गावल्या. तांकां रिक्वेस्ट केलो हांवें कितें आमकां हे क्वॉरंटायन हे दवरूंक नाका म्हणून कित्याक एखादी दुसरी तर ट्रीप येयली जाल्यार ती आमकां मारूंक मेळपाक जाय. आमकां आनी कांय ना उपाशी मारपाचें. आतां हे तर एक भाडें मारलें सद्या बंद. 2 म्हयने हे सद्या सगळें इन्कम ना कांय ना. ड्रायव्हर पयशे मागता. ड्रायव्हराक खंयच्या खर्चाक दिवपाचे आमकांच रुपया ना. आतां सद्या सरकार आमकां हेल्प करूंक सोदिना. गाडयो बंद आसून गाडयो चलयना आमी. गाडयो चलयना आसून तो म्हणटा टॅक्स पॅसेंजर टॅक्स सोडूंक तयार ना. देशभरांतले 14 सुवातींचेर मंगळारा 12 माया सावन रेल्वे सेवा परत सुरू. नवी दिल्ली मडगांव, मडगांव नवी दिल्ली ट्रेनूय तातूंत आसा. तिकीट बुकींग ऑनलायनूच करपाचें. रेल्वेन क्वॉरंटिनाक 20,000 डबे तयार दवरल्यात. ते रिकामे जाता तशे प्रवासी ट्रेनी वाडयतले. मजगती स्पेशल ट्रेनीय सुट्टात. जम्मू काश्मीरांत मडगांव सावन 3री रेल्वे सुटली. Since 40 days we have been so much struggling. This was very hard. Leave us like, in one room. I mean, like a lock inside. It was very tough. And sometimes it was really hard to get something, no breads. But it is not that much as much as in Delhi, some other places. Since 10-15 days much better. Open everything in Goa. It's very good. So everything is open, so we are very peaceful there and it was okay. But now we prepare to go home, so thankful our government. From Film Railway Station with 1055 passengers. This includes most of them from North Goa and some from South Goa as well. Initially we contacted the association contacted us, the Jammu Kashmir association contacted us and wanted that such facility be created so that most of them who are here wanted to go back to Jammu and Kashmir region. की नौकरी है यहाँ पे या नहीं, मैं काम करता हूँ यहाँ पे. यहाँ पे करते हो? अभी टिकी है नौकरी की? हाँ, टिकी है नौकरी. हाँ, वापस आने का कुछ? अब जब अगर ओपन होता है तो उसके बाद आएंगे ना.
कहाँ पे है आपका हमारा बिजनेस? बगवालों में। बगमालूम है, दुकान है आपका? हाँ, शॉप है, ज्वेलरी शॉप। फिर आगे चलाने के बारे में क्या प्लान है आपका? हम तो आना चाहते हैं, अगर हालात सही रहा तो आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि देर लगने वाली है, आप क्या मतलब? हम भी वेट करेंगे, उसके अलावा तो हमारा चारा नहीं है। लेकिन आपने अपना दुकान होल्ड करके रखा है? हाँ, वो होल्ड रखा है, छोड़ा नहीं। हम गोवा में बहुत से थे, लेकिन हमारा फैमिली उधर है, उस वजह से हम मजबूर हो गए। मजगती बेंगलोराक सावन 46 गोंयकारांक हाडले. Or you are employed there in Bangalore? I was employed, but I got stuck because of the lockdown. Now you have your job retained or? No. I had left the job way before. Okay, But I couldn't. I did not leave in time, so then I got stuck there because of the lockdown. तुमकां सोडटा म्हणपाक मागीर थंय सकाळी 8 म्हळ्यार थंयच रावले आमकां. ओके, पण राती तुमकां जेवण बी ना, कांय ना. भुरग्याक कितें दिलें? भुरग्याक सुद्दां कांय ना. आम्ही काय खावूच ना, आम्ही किती बिस्किट असले त्यात खाल्ले स्नॅक्स. Where they will be kept in government facility? Some of the from South Goa they will keep in Margaon residency and Kolwa residency, then Ponda residency, Ponda Taluka, and Kalangut they will North Goa they will report in Kalangut residency. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मिळूया. Your safety is our priority. Protomake, technology and innovation experts from Coimbatore. Manufactures in-face shields to hospitals, healthcare workers and other vendors. We also deal in other protective equipments, especially face mask along with mask strap for comfort wearing. Only ₹50 per piece. Minimum quantity 1000 pieces. We promise to shield your health. To order now, call on 9975621170. मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत सोमारच्यान OPD सुरू जाली. हॉस्पिटल अजून पुराय तयार जाल्लेंच ना. जें कितें आसा तातूंत खंय OPD सुरू जाल्या. कोविडाचें सॅम्पल टेस्टिंगूय सुरू जालां. आतां मेरेन 26 OPD सुरू जाल्यात. कांय दुयेंतींक हॉस्पिसियोंत धाडटात. नवे जिल्लो हॉस्पिटलाचो हो प्रकल्प वर्सां जालीं हुमकळिल्लो. कोविडाच्या बोवाळांत OPD चालीक लागली. दक्षिणेंतल्यांक तितली थाकाय. There were a few teething problems. We wanted it to be much smoother than what it really was. But our real goal in shifting here is that there should be spacing. And in this way, we hospitals don't become amplifiers of COVID. And the health worker also is safe. So in that sense, this place is much bigger and we are happy that we have moved here. How many staff are today for the first day? All OPDs running, just like we would run in the old hospital, we are running here. And we have now taken this facility management staff. You must have seen many. VJ. So one staff is at each OPD and that person will direct people inside as well as disinfect every surface that the patient touches and all the surfaces that the doctors are in touch with. These machines are made in Goa and they are very sensitive but not so specific. So if we get a negative, we are sure it's negative. If we get a positive, we send it to GMC for confirmation. Okay, and now we have started a 24-hour facility so that the report is available earlier. There's less pressure on our residents. So anyone who needs to go there has to get X-ray or something important there, needs intervention there, we'll take that vehicle. And any patient who by mistake is stranded at the old hospital and needs to come here, that person will be brought here. आज ह्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे थंय OPD शिफ्ट करून तें हॉस्पिटल चालू केल्लें आज आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी म्हाका दिसता गेल्ल्या 10-11 वर्सां हो प्रोजेक्ट जो बंद उरिल्लो हांव तो कंटिन्युअसली आमी मॉनिटर करताले. हाऊस कमिटी पब्लीक अंडरटेकिंगाची आशिल्लो ताजे मार्फतूय आमी तो मॉनिटर करताले. आनी आज म्हाका आनंद जाता की कोरोनाच्या निमित्यान जायना पूण तें हॉस्पिटल आज चालू जाल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा. एक म्हणजे जें स्वप्न आशिल्लें की दक्षिण गोंयच्या खातीर एक बरें हॉस्पिटल आसचें तें आज पूर्णत्वाक गेल्लें म्हाका पळोवपाक मेळटा. त्याच बरोबर हांव गोंयचे मुख्यमंत्री आनी गोंयचे आरोग्य मंत्री हांचे कडेनूय मागतां की इतल्यारच रावचें न्ही जाल्यार हें हॉस्पिटल फूल फ्लेज तांणी चालू करचें जाचो फायदो सगळ्या दक्षिण गोंयांतल्या लोकांक जातलो.
देमायत सुक्तेचेर अकस्मात हिजबा भायर रापण पडिल्ल्यान मुरगांवां हॉलांत रातशिनी नुस्तें इबाड जालें. दर्याक चडूच सुक्ती मारिल्ल्यान रापणीक हिजबा भायर बारीक सारीक नुस्तें पडलें म्हूण रापणकार सांगतात. टनांनी नुस्तें दर्यावेळेर कुशिल्ल्यान घाणी मारतात. थळाव्यांनी पंचायतीचे कानार घालां. हरशीं खंय एजंट नुस्तें व्हरताले. सद्या एजंटच ना तरी लोकांनी फुकट म्हूण राशीक मेळटा तें उखल्लें. आम्ही सकाळी हिंगा दोळाक येयल्ले, रापण मारली आनी आमची 3:00 3:30 जाली रापण. पूण पळोवपाक गेल्यार खूब नुस्तें, एटलिस्ट 20 लॉरी मोर दॅन दॅट. आनी आमी ती भायरूच सोडली आनी मरून पडली वयर पावता म्हळ्यार. आनी सुकती हाडली, जाणो जरगत जाता ती. आनी सुकती हाडली म्हणटरी तें देंवन गेलें उदक आनी आमी चान्सूच ना उडोवपाक भायर नुस्तें. तरी पूण आमी सोडली लॉरी, 20 फुटान सोडली भायर नुस्तें. आनी मागीर ते आमी गेले सोडून मागीर हिंगा वयर पडले न्हू. लोकांनी कंप्लेन केली, सरपंचाक फोन मारलो. आमी जाणा वास येतलो न्हू, पूण आमी हूंय घातले सर नुस्तें इतलें. आमी घालता रापण पयले, पूण इतलें पडूंक ना न्हू. इतलें पडत जाल्यार आमी बिलाला दिता, आमच्या एजंटाक दिता. आमचे एजंट मार्केट हा सध्या तुमकां आतां नुस्तें घालपाक? नाही आतां घालपाक नुस्तें ना. आमी मडगांव गेले, आमकां पुलीस मारता सर. मडगांव नुस्तें विकूंक मेळना, हूंय बसून विकता. मागीर आतां इतलें नुस्तें आमी हूंय घालतले. आमचे मानाय आमी करूंक पडटा. आतां लॉकडावन ओपन जाल्यार रेल्वे गेले ते गेले, आमी रापण धरचे ना. हे होलसेल मार्केट जे आसा ते ओपन करचे आनी सारकें सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करूनूच नुस्तें विकपाचें करा. कित्याक आयज बोटकाराक एक्सपोर्ट एजन्सी आसा, तेंची फिश मिलां आसा, तेंची नुस्तें एक्सपोर्टाक वयता. आमचो नुस्तें कोण आसा? सो आयज बारीक फिशरमॅनाक भरपूर त्रास जाता. थोडे नुस्तेकार आयज नुस्तें कोण भायर ना म्हूण आयज माडांनी सारें घालचें पडटा, नाल्यार सोडून वयचें पडटा. हें आयज बारीक नुस्तेकारांक भरपूर त्रास जाता. कोरगांवां भायड वाड्यार गवे रेड्यांनी शेतांची नासधूस केल्या. सुमार 40-50 लाखांची पिकावळ काबार केल्या म्हूण शेतकार सांगतात. पावर फेन्सिंग ड्रीप घालून शेतकार खंय अळसांदे, मूग, चवळी, मिरसांग रोयतात. आतां सरकारान खंय शेतकारांक लुकसाण भरपाय तरी दिवची. जे रानटी जनावर म्हणजे मोस्टली गवेरेडे हेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणावर नुकसानी आमकां केल्ली आहा. गांवांतल्या भोवतेक सगळ्या लोकांक केल्ली आसा. आतां हे सगळे जागो दिसता आतां हळसाण्याचे आणि कुळीत, मूग, पाकडी वगैरे असे जुने पारंपरिक शेती करणारे शेतकरी. शेती सोडपाची इच्छा ना, पण माझी अशी विनंती आसा हेचेर कांयतरी आमची इच्छा आसा की शेती वाडोवची, ह्या इकॉनॉमीक हातभार लागचो पॉझिटिव्ह विचार करून. पण ह्या खातीर अपेक्षा आहा की सरकारान थोडीशी आमकां मदत दिवची. ह्या कार्यान खंय तेंचे हातभार लावूं शकतात, ह्यो चर्चा करून विशय सोडवूंक शकतात. जाल्यार तिसरे कडेन रिकवर करप. आज माझी काजूची थोडीफार शेती आसा, नारळाचो थोडोसो, म्हणजे आता कांयच ना जालां जाल्यार म्हाका म्हयन्याक 1000-1500 नारळ तरी मेळटले. म्हणजे मी सर्वायवलाक सेक्युअर्ड आसा. म्हणजे ओवरऑल सगळ्यांचो जर धरला, खाली माझोच न्हय, हेचे खाली आनीक भाजीपाल्याची शेती आसा ह्या बाजून अशी सगळी. भाजीपालो, हळसाणो वगैरे अशी जर शेती जर सगळो विचार केलो जाल्यार 40-50 लाखाची नुकसाणी तेंच्यांनी केल्ली आहा. आता थोडे काळजी असलेले ओन काळजी आसा, पूण हांगा गवारेड्यांनी जे नुकसाण केलां ते आमकां काळजीनी वचोंक पासून खूब भंय दिसता. आतांच्या जगान अशें सांगता की तुमी घरांतसून भायर सरनाका, कित्याक आतां कोरोना वायरस फूल एरियेक असो पसरलेलो आसा की भायर सरपाक आमकां खूब भंय दिसता. ताका लागून आमी कितें इल्ली घरार एक अशी शेतान अशी भाजी घातलेली, पूण हे गवारेडे आमकां कितेंच करपाक दिना. हांगा रेड्यांनी गवारेड्यांनी खूब नाशाडी केल्या शेताची. पगार पडून म्हणून मुरगांव पालिकेच्या कामगारांनी काम बंद उडयलें. कितले म्हयने जाले पगार फाटीं फुडें जातालो. आतां अर्दो म्हयनो सोंपत आयलो तरी पगार हातार पडना. उपाशी पोटार काम करपाचें काय म्हूण तांणी कामच बंद उडयलें. सीओ खंय शुक्रार मेरेन पेमेंट क्लियर करता म्हूण सांगता. नगराध्यक्ष म्हणटा लॉकडावनात पालिकेची येणावळ हाल्ल्या. आमकां 11 तारीख जाली तरी सुद्दां आमकां पगार ना. आनी अशें हे घडत 4 म्हयने जाले अशेंच घडटा. लेट जायत आसा पगाराक. आनी आमकां कोण एश्युरन्सूय दिना की बाबा कितें कशें काय कितें तरी सांगपाचें आसता न्हू येवन, तें बी ना. की पूण आतां सॅलरी आमी कशी, सॅलरी नासतना आमी उपाशी काम करपाचें. आमी पयसल्यान येता तरी आसतना आमी काम आमचें चालूच दवरलेलें आसा. मेन म्हटल्यार चीफ ऑफ स्टाफ गेल्या 3-4 महिन्यापर्यंत सिरियसली घेवंक जालेले की बाबा यांचे
सॅलरी कितें करपाचें काम आजून टील काय सिरियसली घेवंक ना. आतां शिवक जेन्ना आमकां इन्शुरन्स दितलो की सॅलरी घालता फाल्यां 1-2 दिसान जाल्यार आमी आयकतले नाल्यार आमी परत कंटिन्यू स्ट्रायक फुडें धुकलता. म्युन्सिपालिटी 38 इयर्स केल्या. म्युन्सिपालिटीची केन्नाच सॅलरी किना 30 तारखेच्या भितर जाता 30 तारीख 31 तारीख पूण केन्ना 4-5 तारीख अशी जावंक ना. आतां जो 6 म्हयने जाल्या ह्या म्युन्सिपालिटीची कामगारांची सॅलरी 4 तारीख 5 तारीख 8 तारीख एक डेफिनेट तारीख ना. शुक्रार मेरेन खंय कामगारांक पयशे पडटले. पालिकेची येणावळ लॉकडावनात हाल्ल्या. एक्चुली खरें आमकां त्रास जाता पेमेंट घालपाक. म्युन्सिपालिटी कडेन आमची फायनान्शियली म्युन्सिपालिटी हाल्लेली आसा. तितूर कोविड-19 लागल्यान इन्कम येवना. हो म्हयनो एप्रील मे जून जुलय लोक टॅक्सीस भरता. बंद आसल्या कारणान एक्चुली 1.5-2 कोटी आमकां इन्कम येता नॉर्मली ह्या म्हयन्यान. सॅलरी ग्रांट्स जी आसा ताजी फायल ऑलरेडी मूव केल्या जी फायनान्स डिपार्टमेंटान आसा. आमी ती चवकशी करपाक आशिल्ली म्हणून आमी तांची शुक्रार दीस तांची मिटींग घेवपाक शकले ना म्हणून आज सकाळी तांच्यांनी काम बंद केलें. आतां आपूण तांचे कडेन हांव उलयलां आनी तांकां सांगलां ह्या फ्रायडे पर्यंत तांचे कितें ड्यूज आसा ते सगळे क्लियर करता. लेट जावपाचें कारण म्हणजे 23 तारखेच्यान मार्चाच्या 23 तारखेच्यान लॉकडावन आशिल्लें. ते आमचे कावंटर फूल एप्रील म्हयनो बंद आशिल्ले आनी 3 तारखेच्यान आमी कावंटर आमचे स्टार्ट केल्या मेच्या. ताका लागून आमकां मातशें फायनान्शियल डिफिकल्टी आयली. ताका लागून ही सॅलरी तांची पेंडींग उरली इतलेंच. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. ह्यो खबरो इतल्यार हांगाच सोंपतात. तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर ह्यो खबरो लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.